नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. फादर बॉलमॅक्स पेरेरा हांचेर जाले निमणे संस्कार. तांकां निरोप दिवपाक फामील, सोयरे, राजकीय फुडारी तशेंच बरे मागपी आशिल्ले हजर. आरजीपीचे आमदार विरेश बोरकारान पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांक धाडलो ईमेल. बसकेची तारीख थारोवपाची केली मागणी. गोय बेळगांव महामार्गार टेम्पो आनी कारी मदीं भिरांकूळ अपघात. दोगांक जाग्यारूच मरण जाल्यार 3 जाण जखमी. रामनगर पुलिसांनी केलो अपघाताचो पंचनामो. नमाज आनी एकमेकाक परबी दीत पुराय गोंयभर मुस्लीम भावांनी मनयले बकरी ईद. सणा निमतान मुस्लीम भावां मदीं पातळा उमेदीचे ल्हार. पणजे सेंट्रल लायब्ररी फाटलो मॅनग्रोव बोर्ड वॉक काडपाक जेरार्ड कुन्नाचो विरोध. बोर्ड वॉकाची दुरुस्ती आनी देखरेख स्वताच्या खर्चान करपाची दाखयल्या तयारी. आनी कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांणी मुख्यमंत्री पदाचो दिलो राजीनामो. उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार फुडले मुख्यमंत्री जावपाची आसा शक्यताय, मेळ्ळ्या म्हायती. आतां खबरो विस्तारान. फादर बॉलमॅक्स पेरेरा हांचेर निमणे संस्कार जाले. गोंयांतल्या पर्यावरण चळवळीत तांणी मोलादीक योगदान दिल्लें. मंगळारा काळजाच्या आतकान तांकां मरण आयिल्लें. तांच्या निमण्या संस्कारांत हजारांनी लोक हाजीर आशिल्ले. तांकां निरोप दिवपाक तांची फामील, सोयरे, राजकीय फुडारी तशेंच बरे मागपी हजर आशिल्ले. ह्या संवसाराक सोडून गेले. म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान हो एक व्हडलो लॉस. ते प्रिस्टूच न्ही पूण एक प्रोफेसर, एक एनवायरमेंटलिस्ट, एक युथाचो गायडींग फोर्स असो हो फादर बॉलमॅक्स पेरेरा, जाणें आपल्या जिवनान खुबशे लोकांक आपल्या सोबत जोडले. गेल्ली 4-4.5 वर्सां म्हणजे तांचे लागींचे संबंध आशिल्ले आनी सदांच तो आमकां यूज टू गायड अस ऑन इश्यूज वीच वर इम्पॉर्टन्स फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. म्हाका याद जाता नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जेन्ना आयली आनी जेन्ना इम्प्लिमेंटेशन करपाचो जेन्ना गोंय सरकारान जेन्ना पावल मारिल्लें तेन्ना तो सदांच कंटिन्युअसली ड्युरींग द असेंब्ली सेशन नोट्स टू कोऑर्डिनेट विथ अस की ह्या MLAन हो विशय घेवपाक जाय, हो पॉयंट मांडपाक जाय, वो जर जालें जाल्यार हे भुरग्यांक मुखार त्रास जातले. सो सदांच ताका ती युथा कडेन भुरग्यांक वयर काडपाचो कनेक्ट आशिल्लो. आज आमच्या गोंयांत आनीक खास करून केपेकारांक भरपूर दुखेस्त ही घटना जाली. आनीक जेन्ना आज फादर बॉलमॅक्स आमचे मदें ना, he was a beacon of hope not only to Kepe people but all Goa and even our country India, because he was fighting for the cause of Goa. लोकांक फादर बॉलमॅक्साच्या मरणान दुःख जाल्लें आसा त्या सगळ्या लोकांक आमी सगळे सपत जाल्लीं आसात. तेजें अंतीम दर्शन करपाक आमी आयज घरा येवन खूब दूख जाता. एक बरो एक्टिविस्ट, सो गोंयाक एक वेगळे मार्गदर्शन करतालो. एक कोडेकांत एक्टिविस्ट पूण पयलो तो आमचो फादर. इट्स अ व्हेरी व्हेरी सॅड डे, व्हेरी डार्क डे फॉर एवरी वन इन गोवा, इरिस्पेक्टीव ऑफ द रिलीजन. जावं ते आमचे हिंदू भाव भयण, क्रिस्तांव भाव भयण आनी मुसलमान भाव भयण, आमी सगळीं दुखींत आयली. वी आर ऑल मोर्निंग एज गोवन्स. मोर एन चॅम्पियन फॉर एनवायरमेंट म्हाका दिसता सोंपलेलो आसा. आनी फॉर मी इट इज अ बिग लॉस, एस्पेशली फॉर द फिशिंग कम्युनिटी ऑफ गोवा.
कित्याक तेजो पळय मोग पर्यावरणाक पळय आशिल्लो म्हाका दिसता पयलो फावटी हांव मेवलो तेका ऑन इश्यू ऑफ रिवर नॅशनलायजेशन. बॉलमॅक्साच्या इंजिनियर जाता आनी आमी केपें हांगा येयल्ले आसा. फादर बॉलमॅक्स पेरेरा हो एक वेटलँड इकॉलॉजिस्टचो PhD होल्डर आनी तेणें गोंया खातीर जे फार्मर्साक लागून एनवायरमेंटाक लागून खुबसो आपणाचो बलिदान दिल्लो आसा, अवेरनस गोंयभरान केल्लें आसा. आयज ताका आमी भोवमान दिता ज्या तरेन तेणें सगळ्या गोंयभरान हें अवेरनस केलें आनी तेजे सारकें फुडें गोंयकारांनी जें चिंतप आसा तें बरे पैकी चिंतप दवरचें. गोंय बेळगांव राष्ट्रीय महामार्गार अनमोड घाटार कार आणि टेम्पो मदीं बुधवारा राती भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातात 2 जाणांक मरण आयले जाल्यार 3 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. ओव्हरटेक करतना कारीन टेम्पोक समोरासमोर धपको मारलो. हो धपको इतलो नेटान आसलो की दोनूय गाडयांचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाले. रामनगर पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आंध्र प्रदेश पासिंगाची कार गोंयच्यान कर्नाटकाच्या दिकेन वताली जाल्यार त्याच वेळार कोंबड्यांनी भरिल्लो टेम्पो रामनगरांतल्यान गोंयांत येतालो. मजगतीं अनमोड घाटांतल्या गवळेगाळी वाठारांत कार चलोवप्यान ओव्हरटेक करपाचो यत्न करतना मुखावेल्यान येवपी टेम्पोक नेटान धक्को दिलो. ह्या भिरांकूळ अपघातांत कारींतल्या 2गांक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार कार चलोवपी आनी टेम्पोतले जोडपे जखमी जाला. तांकां बेगोबेग लागसरच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केले. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास रामनगर पुलीस करतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. नमाज आणि एकामेकाक परबी दीत गोंयांत बिरेस्तारा मुस्लीम भावांनी बकरी ईद व्हडा उमेदीन मनयले. बकरी ईद ही कुर्बानीची परब म्हूण वळखतात. ह्या सणा निमतान मुस्लीम भावां मदीं उमेदीचे ल्हार पातळा. सकाळच्यानच मस्जिदींनी गर्दी दिसून येताली. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या पारंपारीक मस्जिदींत नमाज जाली. नमाज कार्यावळीत जाणट्या नेणट्या सयत ल्हान भुरगीं लेगीत उमेदीन वांटेकार जाल्ली. कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावंक जायना देखून मस्जिदी कडेन पुलीस दवरिल्ले. आज ईद का दिन बहुत खुशी का दिन है. आज़ाद जामा मस्जिद मुस्लिम कमेटी की जानिब से आप सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये खुशी का दिन है. हमारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुन्नत के जिंदा करने हम लोग चले हैं. तो उस सुन्नत में हमारे ईमान ने एक तहारत बताई है कि जहाँ की जो गवर्नमेंट है और हमारे ईमान ने जो उस चीज़ की तहारत बताई है उस तहारत और उस ईमान के साथ उस कुर्बानी को मुकम्मल करें और न कि अपनी ज़ात से किसी को परेशानी और किसी को तकलीफ़ दें. अस्सलाम वालेकुम.
दोस्तों बुजुर्गों, आज ईद उल अज़हा का दिन है। आज तमाम हमारे मुल्क के वालों को ईद उल अज़हा मुबारकबाद देते हैं और हमारे तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके तरफ से भी तमाम लोगों को, तमाम देशवासियों को हम सब के तरफ से ईद मुबारक। और हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन व शांति हो और भाईचारगी हो और एक दूसरे के साथ सलाह रहमी करे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और पैगाम बाँटे, सबको गले लगाए। यही हमारी ईद से पैगाम जाता है। जाफर शेख सुनी जाम्या मस्जिद गंदा सेक्रेटरी आनी आम आख्खे एंटायर कमिशनाक सगळे आख्खे गोंयकारांक सगळे भाव भयण आमगे सगळ्यांक हांव ईद मुबारक म्हणटा। सगळ्यांक बरे भशेन खुशाल गायन आनी हॅप्पिली सगळे एक बराबर सगळ्यांक एक बराबर बरें करून ईद मनोवचें आनी सगळे आमगे धाकटे भुरगे कोण आहाय ते लोफडे फुडें कांय नाका आशिल्ल्यो वस्तू कांय करूचे न्ही आनी बरे भाशेन सगळे हॅप्पी ईद बरे भाशेन रावचे। हांव या आयज ईद अल अधा आमचे हांव सगळ्या गोंयकारांक आयज मुबारकबाद दिता आनी तशेंच हांव मागणी करता की कोणें कसले अनवॉन्टेड इन्सिडंट करचे न्ही आनी हांव सगळ्यांक परत चिंतता फूल गोंयकारांक सगळ्या गोंयकारांक विश करता। पणजे सेंट्रल लायब्ररी फाटल्यान आशिल्लो मॅनग्रोव बोर्डवॉक काडून उडोवपाचो आसा। ह्या प्रस्तावाक वास्तुशास्त्रज्ञ जेरार्ड दा कुन्ना हांणी विरोध केला। स्मार्ट सिटी मिशना अंतर्गत उबारिल्लो ह्या बोर्डवॉकाक शैक्षणिक आनी पर्यावरणीय महत्व आशिल्ल्याचें तांणी म्हणलें। बोर्डवॉकाची दुरुस्ती आनी देखरेख स्वताच्या खर्चान करपाची तयारी तांणी दाखयली। फाटले कांय दीस पयलीं ह्या मॅनग्रोव बोर्डवॉकाक उजो लागिल्ल्यान थंय वचप धोक्याचें जाल्लें आनी ताचो कांय उपेग नाशिल्ल्याचें कारण दीत महापालिकेन तो काडपाचो निर्णय घेतलो। It has reached a point where after the fire happened that CCP says they want to abandon it. Now the problem with CCP is they don't know the value of this because the mayor and all have not seen it before. They only know it now. Correct. When all this vandalism has happened. Yeah. So I went to the mayor and I told him that I will repair this place for you. And I will run the place to show you how successful it can be run. So you volunteered yourself to spending the money, maintaining it, to looking after it. Yeah. It requires, Yeah. So because it's my baby. You're right. You know, so if I don't see, if I just repair it, who will look after it? So exactly. Yeah. So what happens is, so I have suggested, Mayor has been very kind and he said supportive. I will basically be putting security here. Nice. 24 hours security. Nice. I will put CCTV here. Yes. Okay. Then I will put here some toilets are needed badly. The closest toilet correct. is 200 meters, 300 meters. Nice. Okay. And then you also have to charge. I have to charge a ticket. So we will see to it that we generate a public awareness saying that this has to be charged. This is one of the attractions of otherwise Panjim. I cannot do it. Nobody will totally support you. Media should support you. See to it that this is maintained, charged also. Yeah. And you see what happens with the project. See, this is a wooden structure which is now going to be 9-10 years old, and it needs a lot of maintenance. Yes. There's nothing you can So you have to do it all over again. No, I'm not going to do all over again. I will. Okay. But I will repair it. Okay. And then every year there will be some damage I will have to repair. No, I will That's have to true. carry on That's true. doing it. So I have to earn enough money to do it. That's So true. what I will do is I will See, this is not only the aesthetic kind of value. Yeah. People will not throw the garbage here. Yeah. The mangroves will be properly maintained. Yeah. This all comes with this package, you know. Yeah, with the this, package. Yeah. So this is what my dream is.
कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हाणे बिरेस्तारा मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो दिलो. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत हे सध्या मध्य प्रदेशात आशिल्ल्यान सिद्धरामय्या हांणी आपल्या पदाचो राजीनामो राज्यपालाच्या खासा सचिवाकडे दिलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार हे कर्नाटकाचे फुडले मुख्यमंत्री जावपाची शक्यताय आसा. फुडलो मुख्यमंत्री म्हूण ताच्या नावाची चर्चा सुरू आसा. आमदार विरेश बोरकार हांणी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांक मेळपा खातीर ईमेल धाडला. बसका निश्चित करपाचे पयलीं एक दीस आदीं ह्या विशीं आपल्याक कळीत करचें अशी मागणी केल्ल्याचें आमदार विरेश बोरकारान सांगलें. तशेंच RGPच्या CEC WhatsAppar विरेश बोरकाराचेर वायट उतरां उलयिल्ले चॅट व्हायरल जाल्ल्यार ताचे विरेशान उलोवपाक न्हयकार दिलो. विरेश, आज तुवें पार्टीक तुजे मेल घातले आनी आपूण येतलो म्हटलं, तांकां मेळपाक वतलो म्हटलं. सो कितें एक्झॅक्टली तुमी मेल घातले? तेंच्यांनी म्हाका मेळपाक सांगिल्लें. सो लास्ट टायम हांव मेळपाक मेळूंक ना. आतां तांकां मेल धाडल्या की येता म्हणून. सो 1 डे प्रायर तेंच्यांनी टायम दिवं सांगतो म्हणून. ओके. सो तुवें अशें आपूण अमके वेळार येतलो बीन अशें कितें म्हटलं? ना तशें काय सांगना. तांकां सांगला तेंचो टायम कितें आसा त्या स्पेसिफीक टायम आसा त्या भशेन सांग म्हणून. ओके. डेडलायन बी कितें दिली तुवें? ना तशें काय दिवना. ओके. सो तूं आतां फ्री आसा, तूं केन्ना मेळोंक शकता तांकां? हय तेंका टायम धाडला. वॉट एवर फिजिबल टायम तेंच्यांनी सांगचे ओन्ली 1 डे प्रायर म्हणून सांगला तांकां. कितें म्हाका इनकेस काम बीन आसना जाल्यार पळोवचें पडटा न्हू ताका. ओके. आनी ते चॅट्स लीक जाले तेजेर तुजें कितें म्हणलें आसा? ते हांव सद्याक तुमकां कांय सांगना. हांव एकदां तांकां मेळटा आफ्टर दॅट वॉट एवर इज देयर आमी उलोवया मागीर. ओके. थँक्यू. मालशे कोर्टी बायपास रस्त्या कुशीकच्या दोंगराची पाळसण कोसळपाची शक्यताय आशिल्ल्यान थळाव्यां मदीं भिरांतेचें वातावरण निर्माण जाला. पावसा लागून दोंगराचो कांय भाग कुमकुवत जाल्ल्यान रस्त्याच्या सुरक्षेचो प्रश्न निर्माण जाला. संबंधितान बेगोबेग ह्या दोंगराची पळोवणी करून आवश्यक उपाय येवजण करची अशी मागणी थळावे करपाक लागला. 3 दीस पयलीं पावस पडलो पळय राती तितूर एक मोठे 3-4 मोठे बोल्डर सकयल पडले आनी लँडस्लायड जाल्ले आसा. अजून ते सकयल रस्त्यार पावना की ताका थंय रिटेनिंग वॉला कितें. म्हाजी मागणी आसा डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडेन की तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन हेजें इन्स्पेक्शन करचें आनी सेफ्टी कन्सर्न घेवचे. ना जाल्यार अचानक जर मोठो जर दोंगर कोसळ्ळो राती भितर जाल्यार एक्सिडेंटल जावंक शकता. कित्याक ती 1 वे आसा न्ही, तो ही सायडी येवंक शकना. जे बेतोडा जावं मडगांव वचपाचें आहा तांकां त्या गाडेकारांक धोको आसा. ताका लागून सेफ्टी कन्सर्न घेवचे आनी तेंच्यांनी थंय कितें सायन मारचे. लँडस्लायड अहेड बीन कितें आहा ते तेंगेले सायनबोर्ड थंय उबे करचे. परिस्थिती पळयल्या अशी दिसता की हांगा सॉयल इरोजन जें आहा तें एवरी इयर येता. पूण आतां मोठो फातर जो आसा तो हे फाटी पडिल्लो दिसता आनी तो बारीकशे झाडां काडून उरला. जाल्यार एवरी इयर जर जाता जाल्यार हेजेर एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स कितें घेवपाचे आसता? एक्चुली आतां आमी कशें आसा, आमी रोड सायड एरिया आसा. हो जो सर्वे नंबर आहा पळय न्ही 193, 194 हे प्रायवेट फॉरेस्ट जाल्ले आसा. प्रोविजनल प्रायवेट फॉरेस्ट दिल्ले पण थंय मोठ्या प्रमाणात अदर सायड ऑफ द डोंगर तूं भितर जर तुमी वचत न्ही जाल्यार आख्खो डोंगर कटींग केल्लो आसा आनी इल्लिगल घरां जाल्लीं आसा. आनी आजुनूय मोठ्या प्रमाणात ट्री कटींग आसा आनी हिल कटींग हें चालूच आसा थंय. ताका लागून आमकां हांगासरलें दिसता कितें की आनी सॉयल इरोजन जालें. पण सॉयल इरोजन जावपाक पयलें कारण आसा की भितरले वटेच्यान सगळीं झाडां मारल्या. जी जमीन अपहोल्ड करून दवरताली मुळां ती झाडांच मारली जाल्यार ती माती लूज जाली न्ही. सो कालांतरान तो फूल स्ट्रेस इल्लो लँडस्लायड जावन देंवपाचोच आसा. फाटल्या वटेच्यान जर तुमी वचत न्ही जाल्यार सबन कटींग केल्लें आसा. ताका होल्ड करपाक कांयच ना. ताका लागून रस्त्या वटेच्यान जें आहा पळय न्ही तें कोसळपाक सुरवात जाल्या. ताका लागून कलेक्टरान जें आहा पळय न्ही हांगा इन्स्पेक्शन घेवन तेंच्यांनी लँडस्लायड अहेड बीन कितें सेफ्टी कन्सर्न लोकांक मारचे. मडगावच्या पोरण्या बाजारात चलपी पारंपारीक पुरुमेताच्या फेस्ताक नागरिकांची बरी गर्दी जाली तरी खाऱ्या नुस्त्याच्या विक्रीक अंदू अपेक्षित प्रतिसाद मेळूंक ना. फेस्ताक पयल्या 4 दिसांत विक्री मंद जाल्ल्यान पारंपारीक नुस्तेकार आनी बायला विक्रेत्यांक हुस्को निर्माण जाला. जरी गिरायकाचे यो वच चालू असले तरी खरेदी उणी जायत आसा अशें विक्रेते सांगतात आनी सप्तकाच्या निमाणे मेरेन विक्री वाडटली अशी आस तांकां आसा.
5 वर्सां जालीं हांव बसतां आनी हे भाशेन गिरायक केन्ना जालें ना. म्हणजे हे पाट गिरायक लॉस म्हणजे कोण लोकां पागार हेच पागरांत येयले ना न्हू. ताका लागून लास्ट वीक हांवें कोरपा 20 रुपया एक आगोडीक 1 किलो कातरूं 20 रुपया. 30 किलो आसता 40 किलो आसता 50 किलो आसता. गिरायक ना लोकांक पयशे नाही मरे बाबा. लोकां पगार पडले जाल्यार लोक येता गिरायकां हात घाताय सोलियां व्हरपाक आनी पयशे ना जाल्यार कोण वतलो. सोलियां चुकयले तेशें हाडले बरें आहलो गेले ते पाट बरें आहले. गोड्या गोड्या हाल्या पोरां गोड्या जाय देव कोणा न्ही रे देव कोता सगळी वाट तुमचे आनी तुमचो चोयता आमकां गिरायक वया कोण आहा तो चोय रे बाबा. एक मनीस आहा हिंगा आनी आमी चोयताय चोय सोलिया कोताय ते 1 किला 30 रुपये मागताय. तोरपा का तोरपा 1 किला 30 रुपया. मागीर आमी कितें करपाचें रडपा हेंचो एक गिरायक आहा चोय. हडफडेच्या बर्ज बाय रोमियो लेन या आस्थापनांचेर ईडीन परतून कारवाय केल्या. बेकायदेशीर कामकाजा संबंधी तपासणे प्रमाण मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदो 2002 अंतर्गत 11.1 कोटी रुपयांची स्थिर मालमत्ता ईडीच्या पणजे झोनल कार्यालयात तात्पुरती जप्त केल्याची माहिती मुखार आयल्या. गोयच्या कॅसिनो उद्देगाक व्हडलो धपको बसपाची शक्यताय आसा. कॅसिनोच्या उलाढालीचेर आता 40% मेरेन जीएसटी लागू जातली. सर्वोच्च न्यायालयान फाटल्या तारखेसावन जीएसटी वसूल करपाक मान्यताय दिल्ल्यान राज्याचे तिजोरीत 20,000 कोटींनी महसुलात वाड जावपाची शक्यताय आसा. गोंयांत सध्या 23 कॅसिनो कार्यरत आसात. तातूंतले 6 कॅसिनो मांडवी न्हंयच्या पात्रात जाल्यार उरिल्ले वेगवेगळ्या तारांकीत हॉटेलांनी सुरू आसात. ह्या कॅसिनोक ह्यान पयलीं 18% जीएसटी भरपाची नोटीस जारी केल्ली. ताच्या आड कॅसिनो चलोवपी कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतिल्ली. निमणो निर्णय जाय मेरेन न्यायालयान जीएसटी वसुली खातीर स्थगिती दिल्ली. मजगतीं सप्टेंबर 2023 जीएसटीचो दर वाडोवन 28% केलो. जाल्यार 4 सप्टेंबर 2025 जाल्ले जीएसटी सुदारणे खातीर कांय स्तरांचेर प्रभावी कारभार 40% मेरेन वतलो अशी चर्चा सुरू आसा. कराच्या भाराक लागून गोंयांतलो कॅसिनो वेवसाय कोसळपाची शक्यताय आसा. ऑनलायन गेमिंग कंपनी कॅसिनो आनी पयशांचेर बाजी मारून खेळपी वेगवेगळे कुशळटायेचेर आदारिल्ले खेळ आसले तरी तातूंत पयशांची बाजी मारले जाल्यार त्या खेळांचो स्वभाव जुगार खेळपा सारको आसा. देखून अशा खेळांत वट्ट रकमेचेर कर लावपाक कसलोच त्रास जायना अशें न्यायालयान स्पश्ट केला. कंपनीक धाडिल्ली सुमार 21,000 कोटी रुपयांची कर नोटीस परतून लागू केल्या. पूण निमणो निर्णय संबंधित कर अधिकारी घेतले अशें न्यायालयान स्पश्ट केला. देशांतल्या ऑनलायन गेमिंग, फॅन्टसी स्पोर्ट, कॅसिनो आनी घोड्यांच्या सर्तीत संबंधित जायत्या प्रलंबीत कर प्रकरणांचेर सर्वोच्च न्यायालयान घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून ह्या उद्योगांक व्हड धपको बसतलो. उद्देगाचेर कसलो परिणाम जातलो? राज्यांत सध्या 23 कॅसिनो कार्यरत. 6 कॅसिनो मांडवी न्हंयत जाल्यार उरिल्ले तारांकीत हॉटेलांनी. वाडिल्ल्या जीएसटी खातीर उद्देगाचेर आर्थीक ताण, पर्यटकांचो आंकडो आनी उलाढाल देंवपाचो भंय उक्तायला. हजारांनी कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराचेर परिणाम जावपाची शक्यताय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोयच्या दर्यादेगेर नुस्तेमारी बंदी 1 जूनाच्यान लागू जातली. बोटकारांनी आपापल्यो बोटी धडेर बांदून दवरपाक सुरवात केल्या. ह्यो बोटी आता 2 म्हयने मेरेन बंद आसतल्यो. कुटबोण जेटी आता शांत जाला. मात बोटकारांनी सरकाराच्या आडनदरेक लागून नाराजी उक्तायला. जेटी सामकी ल्हान जाल्या. पुराय जेटीचेर काळोख खांबे मोडून पडल्यात. नुस्तेमारी खातें कसलीच दखल घेना. सरकाराची सबसिडी ना. आमी करप कितें? निर्शिल्ले बोटकार जाप मागतात. पळयात कुटबोण जेटीचो हो खासा रिपोर्ट. सीजन आसा बरो आहा पूण तितलोय ना सारको. थोड्या मानांक लागून त्रास जाले आमकां. सीजन सादारण गेला ऑल द बेस्ट गेलो ना. व्हडली थिंग कितें आतां बोटी चड जाल्या न्हू त्या कारणान हांगा आमकां बोटी लावपाक मेळना सारके डॉक करपाक. बोटी जाल्यार चड आनी जेट्टी जाल्यार धाकली. मुखार सिजनाक तुका गोवोरमेंटान वेस्ट कोस्टाक कळ्ळें तुका थ्रूआउट वेस्ट कोस्ट 3 मंथ्स देना. हांव जर खबर आहा नुस्तें सामकें कमी शॉर्टेज. तेंगे जेडी बांदितले आनी आमी वयतले खंय? हाडी आहा कितें आमगे? डिझल बिजल अशें वाडयलें त्याच मागीर आनी टॉलर चलोवपाचें ना. कितें तरी फंड येवपाक जाय. इतकें डिझल आमी घालता म्हटल्यार आमकां कांय मेळना. गोवोरमेंटान आमकां सबसिडी सारकी बंद करून उडयल्या.
कितना समय हो गया बंद हो गया तो बोट? एक सप्ताह हो गया, एक सप्ताह मिनिमम। कैसा था सीज़न? अच्छा था? मच्छी मिला? मच्छी मिला, बराबर मिला था सीजन में तो, लेकिन जैसे सीजन खत्म हो गया इससे धीरे धीरे कम हो गया मच्छी भी। कौन सा मच्छी मिला ज़्यादा? मच्छी तो सब मच्छी भी आता है बराबर भी, लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा आता है। सीजन जैसे ख़त्म होता है तो क्या बोलेंगे, मच्छी भी नहीं मिलते हैं बराबर। आए थे अगस्त में, अगस्त में आए थे और अभी मई महीने चल रहा है, लास्ट होने वाला है कल परसों। तो वही मतलब अभी कितना दिन में अभी गांव जाने वाला है, तो अभी भेजेगा तब ना हम लोग जाएंगे। जाले आयज लास्ट आमी आयज बंद केलें। सीझन कसो आशिल्लो ह्या फावटी? ह्या फावट सीजन आसा बरो आहा, पूण तितलोय ना सारको। थोड्या मानायांक लागून त्रास जाले आमकां। आमचे लेबर जे आहा पळय न्हू, ते मातशे सतायताय, येना सारके। स्टार्टिंग येवपा त्रास जाले? स्टार्टिंग येवपा त्रास जाले, पूण आसा बोटी चालू आहा सद्या। आतां बंद जाल्या, आयज आमचे तिनूय बोटी डॉक जाल्या, बंद जाल्या। टॉयलेट बिलेट सगळें जालें? सगळें क्लीन आहा, काय ना, फिशरीज सगळें बरें मेंटेन करता। ओन्ली थिंग कितें आतां बोटी चड जाल्या न्हू, त्या कारणान हांगा आमकां बोटी लावपाक मेळना सारके डॉक करपाक। बांगड्याक इंडस्ट्री पासून जाल्यार मातशी रेट आहा ह्या वर्साक, म्हटल्यार आतां हेज्या फुडें हे डिझल कमीच म्हणटा 250-300 रुपयान खावचो पडटलो नेमका कस्टमराक। हय, चड सामकें हें जालां, नुस्तें सामकें कमी, शॉर्टेज। फुडल्या सिजनाक आनी नुस्त्या रेट सामकी हाय जातली, आनी हे डिझल बिझल अशें वाडयले त्याच मागीर आनी टॉलर चलोवपाचें ना, सामकें लॉसान जातले डिझल इतकें। आनी गोवोरमेंटान आमकां सबसिडी सारकी बंद करून उडयल्या। सबसिडी तरी एक आमकां वर्साक 5 लाख 6 लाख ह्यो आसतना मेळटाली, कोण परेकर आसतना आमकां 1 लाख पासून अशें $500 $15 लाख मेळटाले, कोणाक 6 लाख मेळटाले, 3 लाख मेळटाले। परेकरान खूब हेल्प केल्लो, म्हटल्यार आतां सारकेंच आमकां बोटकार सारकें लॉसान। लायट आमकां मेन सिजनाक लायट दिना गोवोरमेंट, सामकी लायट धाक्यार म्हटलेलें कितें लायट चड जाय, कित्याक आतां कोण मनीस सोरो पिवन मारता बिरता कितें तो सापडोंक जायो, ते खंयच्या खंय धांवता। लायट सामकी गोवोरमेंट लायट म्हटलेलो दिना। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर द लास्ट 3 days ओले तांकां। सीजन म्हूण कितें जाला, सीजन सादारण गेला, ऑल द बेस्ट गेलो ना, कळ्ळें तुका? कित्याक डिप्रेशन ऑफ फीश म्हणा, कळ्ळें तुका? म्हणजे आमचे कोस्ट लायन्स पळय आहा न्हू, इतली इल्लीगेट जाता। बोटकारान जावं, रामपणकार जावं, मागकार जावं, वडकार जावं, आय रेंजर आनी हें म्हळ्यार ते पसून कितें कितें कळ्ळें तुका अशें। आनी मुखार सिजनाक कोतवार गोवोरमेंटान वेस्ट कोस्टाक, कळ्ळें तुका, थ्रूआउट वेस्ट कोस्ट 3 months बॅन हाडपाचें। हांव जाल्यार फेवर आहा। 2 months तें वाडोवपाचें, 3 months आतां फेवर आहा हांव ब्रिडींग वाडपा लागून। हय। गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगाच सोंपता। हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता। अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।